हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टान क्लिअरन्स दिवनय गोय सरकारान खण लीज वाठार आणि ताच्या भायर दवरिल्ल्या मिनाची पावणी करूंक ना म्हण गोवा फाउंडेशनान सरकाराचेर टिका केल्या। काडिल्ल्या सुमार 10 मिलियन टन मीन गोय सरकाराचे जाला। ताची पावणी केल्ली जाल्यार कांय मायनिंग डिपेंडंटांक काम मेळपाचे। बेकायदेशीर मायनिंगाक लागून जे लुकसाण जाला ताची सरकारान बेगीन वसुली सुरू करची म्हण गोवा फाउंडेशनाची मागणी। As far as mining is concerned and looking after the mining affected people are concerned and mining dependent people are concerned, the response of the Goa government has been practically a zero. The matter which has to be decided, which is the matter of that what is the ownership of the ore which is outside the lease. There the High Court had given them 1 month of May, month of June it was over. Till today no decision is taken. That is 4 months have passed by, no decision has been taken. If that ore itself is sold, another 2,000-3,000 crores would come to the Goa government because that is a lot of ore which is arriving. Both these expert bodies, one is an expert body of chartered accountants and one is the Comptroller and Auditor General of India himself. They both have come to the conclusion that total amount recoverable without any doubt, without any dispute from the mining companies is 3,400 crores. Judgment of Supreme Court of 7th of February 2018 says very clearly you have to recover this money. Please go and recover it as soon as possible. But till today, 6 months have gone by and not a single cent has been recovered. शिरोड्या मतदारसंघातल्यान काँग्रेसीच्या तिकेटाचेर पोटवेंचणूक लढपाक थळावो झेडपी जयदीप शिरोडकार तयार। काँग्रेसीचो चेल्ला कुमार आणि गिरीश चोडणकारा वांगडा चर्चाय जाल्या म्हण जयदीपान सांगले। तरी निमाळो निर्णय कार्यकर्त्यांक विश्वासात घेऊनच जातलो म्हण जयदीप उलयलो। जयदीप शिरोडकार झेडपी वेंचणुके वेळार एमजी वाटेन आशिल्लो। पण म्हणजे जिल्हा पंचायतीची तयारी करतना म्हाका पुरेपूर हें आशिल्लें म्हणजे कॉन्फिडन्स आशिल्लो जे म्हणजे जनसंपर्क जो म्हजो जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या नात्यान वाडलेलो तातूंतल्यान हांव जी म्हाका 4,165 मतां जी मेळिल्ली निश्चितच ही 8,000चे कडेन कसो व्हरतलो हें हांव चिंतून आशिल्लो आनी ती म्हणजे ऑलरेडी पावल्यात अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी हेच हाका लागून म्हणजे कॉन्फिडन्साक लागून आज खंय तरी होच कॉन्फिडन्स फुडें घेवन आज खंय तरी हांव विधानसभेच्या तिकेटी खातीर आज किंवा फुडली विधानसभा निवडणूक लडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आज काँग्रेस पक्षान दाखल जावपाचो विचार करता। सध्या प्रायमरी आमचें डिस्कशन जाल्लें आसा। सध्या प्रायमरी डिस्कशन जालां आनी तांणी म्हटलें तांणी म्हाका विचारलें तूं पक्षान केन्ना प्रवेश करता रितसर केन्ना प्रवेश करता तेन्ना हांवें म्हटलें म्हजे सगळ्या शिरोडा मतदारसंघातल्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांक हें करता कॉन्फिडन्सान घेतलो तांकां बरोबर घेतलो आनी तांकां बरोबरच घेवन हांव काँग्रेस पक्षान प्रवेश करतलो। सुभाष वेलिंगकरान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा वतीन वेंचणूक लढची अशी मागणी। एक लोकप्रिय फेस लोकांचो विश्वास संपादन केल्ले फेस ह्या राजकीय पक्षाक आसचे आनी त्या खातीर गोवा सुरक्षा मंचाची लिडरशीप सुभाषबाब वेलिंगकर हांणी घेवची अशी एक दुसरी मार्गान सुचोवणी आयिल्ली आसा। म्हणटकच ह्यो दोनूय एक तरेन विनवणी की सुभाषबाबान राजकीय क्षेत्रांत येवन सक्रीय जावचें, दुसरी विनवणी की गोवा सुरक्षा मंचाचें नेतृत्व तांणी करचें। आयचे परस फाल्यांचो दीस बरो वतलो अशें दिसना, उलट दिसान दीस गोंयची घसरण जायत आसा। त्या खातीर लोकां मुखार बरी निवळ चारित्र्यवान लिडरशीप आसपाची गरज आसा। खास ती लोकांक दिसना। ही चारित्र्यवान लिडरशीप जर गोंयांक मेळटली आनी गोंयचें बरें जातलें, गोंयचे विशींचे निर्णय शाणेपणान जातले जाल्यार सुभाषबाब वेलिंगकरा सारके मनशान हें नेतृत्व करचें अशें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोवा बुद्धीबळ संघटनेन दवरिल्ल्या पयल्या आंतरराष्ट्रीय ग्रँडमास्टर सर्तीत इराणचो GM इदाणी पोय्या वस्ताद थारलो। 10 राउंडात ताचे 8.5 गुण जाले। आर्मेनियाचो बाबुजियान लिवॉन दुसरी जाल्यार भारताचो GM दीपन चक्रवर्तीक तिसरी सुवात मेळ्ळी। दोगांचे 8 गुण जाले।
सगळ्यात वयर सुवात मेळोवपी गोंयकार म्हळ्यार नितीश बेलुरकार 7 गुण घेवन तो 20वा आयलो. इराणचे इदानी पोवयाचे सर्तींत 5वें सिडींग आशिल्ले, पूण हे 2588 इलो रेटिंगाचे जीएमान जबरदस्त खेळ करून टॉप सुवात जोडली. निमणे रावंडा मेरेन रंगिल्ले ह्या झुंजीत इदानीन भारतीय आयएम कार्तिक वेंकटरमणाक हरयलो. इदानी पुराय सर्तींत एकूय रावंड हरूंक ना. आर्मेनियाचो लेवॉन, भारताचो दीपन आनी हेर 3 प्लेयरांचे 8 गुण जाले. गोंयचो उदेंतो प्लेयर नितीश बेलुरकरान पेजात कामगिरी करत 20वी सुवात जोडली. ताजे 7 गुण जाले. अमेय ओदी आनी रित्वीज परबाचे प्रत्येकी 6.5 पॉयंट जाले आनी ते 33वे आनी 38वे सुवातेर आयले. 6 पॉयंटां सयत नीरज सारीपल्ली 64वे सुवातेर, जाल्यार ओम बर्डे 5.5 पॉयंटां सयत 114वो आयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जीएफएचो कारभार सामकोच हल्ला. 90% क्लबांचो जीएफए वेंचणुकेत आपल्याक तेंको आसा म्हण चर्चिल आलेमावान दावो केलो. आवर्तन फुरतात कारण नासतना जीएफए वांगड्यांक त्रास दिता, वेंचणुके पसत पयस दवरता, आपूण पाकिटां वाडटा म्हण बेठोच इशू करता असो आरोपय चर्चिलान केलो. जीएफए चलना, सगळे मॅच जाला आनी सगळे क्लब बार्देसचे, इल्ल्याचे आनी आमचे सावथाचे 90% क्लब म्हणजे बरे येले. 90% क्लब म्हणजे बरे येले आनी म्हणून लागले चेचल बाब एकूच आमकां उपकार कर, तूं हे फावटी जीएफए इलेक्शनां बस ना जाल्यार ह्या जाग्यार येवपाचें ना जीएफए. हिंगा कमिटी नांव येयलें सगळे. एकलो आमगेलो वायस प्रेसिडेंट आमगेलो वालेर तुका बेस्ट प्लेयर ऑफ द सालोंगार आनी बरो मनीस. एक आमगेलो जाजू आनी मुगेलो एक कॉझमी. हो ग्रूप हांवें पयलो काडलो, इट नॉट टुडे. हांवें सांगिल्लें म्हाका सगळे तुमी बरे आहाय ते जाय. कित्याक हांवें वायस प्रेसिडेंट कितें केला, कित्याक जो पळय वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो तितून तो सगळे तेगेले पिका तेगे हे पळय आहाय गाडी बाडी आहाय त्यो हेका जीएफए आनी कितू भायर लागतालो कितें कोताले तेच न्हय. म्हाका जीएफए बसताय तेमी आपल्यागे धंद्याचे जीएफए हाडपाक जायना. I made a promise. I made a promise and I'm giving money. He only said no. I'm giving some incentive when I left. He only promised me. I didn't promise anybody. I promised only I want to do the development. I want to put an order. JFA, I want to put an order. This is 100%. My promise is one thing. I want to put a JFA in order. And the club, I promise this. When the club you are taking the fee 5,000. That I'll never, I'll give one on the fee. Maybe I'll spend with them. You are not giving money, Krishna, I'll spend with them. This I'll do it. I am not to say I'm going to give you heaven, but there's no need to promise me anything because people know what is I done the 4 tickets in the clubs. 4 tickets of clubs. It is my budget sometimes is 17 crore. Sometimes it's 13 crores, sometimes it's 18 crores, so sometimes it's 12 crores. You think it, man, how much money I spend, what is I done it for the football? मनशान आपल्या मनाचेर ताबो दवरपाक शिकूंक जाय. मन कितें वायट गजाल करपा खातीर फुडें सरता आसत जाल्यार ताजेर नियंत्रण मेळोवंक शिकात. नागेशी जाल्ल्या प्रवचनात प्रमुख सागर महाराजान हो संदेश दिलो. मन चंगा है तो ज्योति में गंगा है और मन के हार है और मन की जीत है. इसलिए मन को हमेशा पॉजिटिव में लाओ, मन को हमेशा सकारात्मक में लाओ, मन को हमेशा ऊर्जावान बनाने का प्रयास करो. जब भी कभी मन नेगेटिव की ओर जाए, मन गलत की ओर जाए, मन गलत क्रियाओं की ओर जाए, बस वहाँ से बचाओ. ये हमारा पतन करा देगा, ये हमारा जीवन का सर्वनाश कर देगा. इसलिए उस मन को हमेशा अच्छी चीज़ों में लाने का प्रयास करो. अपने जीवन को समझो,
परमात्मा से, संतों से, भगवंतों से, टीवियों के माध्यम से हमने बहुत समझा है, लेकिन अब अपने आप को अपने आप से समझने का प्रयास करो, तभी तुम्हारी जीवन की सार्थकता होगी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ अमृतसर में जो कल लोग दिवंगत हुए, जिनका लोगों का मरण हुआ, उनको शांति मिले, उनके परिवार को शक्ति मिले, जिससे उनका जीवन बहुत व्यवस्थित रूप से हो। और हम उनको ये जरूर अपने अपने भगवान की प्रार्थना करें, प्रे करें कि उन सभी चीज़ जो जहाँ शांति शांति मिले। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।